ही एक वेगळ्या तरेची इनिशिएटिव्ह आझादी का अमृत महोत्सव ह्या निमित्तान आज ह्या तरेची इनिशिएटिव्ह घेतल्या की सगळे आमचे देशाची जनता आणि आमचे जे यूथ फ्रॉम 18 रायट अप टू 59 आमची जी पॉप्युलेशन स्पेक्ट्रम हांकां सगळ्यांक फ्री बुस्टर डोस दिवपाचे पयलीं ठरयल्ले आसा. पयलीं तुमी पळयल्ले की प्रायव्हेटान वचून थोड्या लोकांक घेवपाची परिस्थिती आशिल्ली, पण आयज सरकार केंद्र सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा आणि खंयच्याच देशान ह्या तरेचे निर्णय घेवंक ना. पूण आयज परत एकदा सांगता हांव, आझादी का अमृत महोत्सवच्या निमित्तान देशाचे प्रधानमंत्रीन आमचे पूर्ण पॉप्युलेशन जे आसा 18 to 59 तांकां फ्री बुस्टर डोस दिवपाचे केल्ले आसा. आनी एक हांव सांगूंक सोदतां आमचे गोंयचे जनतेक, ह्या तरेची संदी परत परत गावची ना. आणि प्रत्येक व्यक्तीक, प्रत्येक सिटिझनाक हांव अपील करता की परत एकदा आमी पळयता की नवे नवे तरेचे व्हेरियंट येता, म्हणून एक सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर आणि सेफ्टी खातीर, प्रत्येकाची सेफ्टी खातीर प्रत्येकाच्या घरांत आमच्या भुरगे आसा, यूथ आसा, आई वडील आसा, कोणाक कोमॉर्बिडिटी आसा, तुम्ही वचून ते बुस्टराचो तुम्ही लाभ घेवचो. बुस्टर इंजेक्शन आमी दितले फ्री ऑफ चार्ज. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग इट अवेलेबल to the people of the state all over the country between the segment of 18 to 59. And most importantly is we have already had a review meeting. Dr. Borkar is in charge of the vaccination. Our vaccination team has done a fantastic job earlier and we will try to finish. They have given us Dr. Borkar and Director Health Services Dr. Geeta Kakodkar will make sure that this program and the vision of the Honorable Prime Minister of ensuring that every population, every person between 18 and 59 gets the benefit of this booster dose. Sir, booster dose फुकट मेळटा तरी खूपशे जे गोंयकार आसा ते फाटी सरता. फुल इंडियान जर पळयत जाल्यार रेशो खूप कमी आसा. फाटी सरपाची गरज ना. हांवें स्वता बूस्टर डोस घेतलेलो आसा. म्हाका पयलींच रजिस्टर केल्ले फ्रंटलायन वर्कर म्हणून. त्या निमित्तान म्हाका हांवें पयलींच जेन्ना चालू जाल्ले ते बूस्टर डोस घेतल्या. बूस्टर डोस घेवपाची गरज आहा आणि म्हाका तरी दिसता की आयज सगळीकडे लोक भोंवतात, सगळीकडे रिस्ट्रिक्शन्स कमी आपतात. बरोबर आमी परत लोकांक सांगता की हे कोविड म्हणटा ते विचित्र तरेचे हे आसा की ते व्हेरियंट टू व्हेरियंट नवे व्हेरियंट जायत आसा. म्हणून तुम्ही ते अप्रोप्रिएट कोविड प्रोटोकॉल्स, मास्क हे घालपाची गरज आहा. आमी ते सदां म्हणटा. पूण कितें आसा, लोकांनी भिवपाची कारण कांयच ना. लोकांनी फुडें वचून लोकांनी ते हे घेवपाची गरज आहा आणि घेतल्यार म्हाका दिसता इट इज अ सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर अँड इम्पॉर्टंट आणि ते घेवपाक जाय. आणि आमचे कडल्यान सगळे तरेची फेसिलिटी अवेलेबल आसतले. आमचे सगळे PHC, CHC सगळे कडेन ते अवेलेबल आमचे सेंटर्स आसतले 24/7. म्हणजे संडे पासून आमी चालू दवरतले. हे आयजच्या 75 डेजचे भितर इन्स्ट्रक्शन आयिल्ले आसा केंद्र सरकारांतल्यान आमकां ते कंप्लीट करपाक. आनी एकदम बरी गोष्ट. आनी एक लक्षात आमी गोंयचे जनतेक हांव सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान की एकूच असे देश हा जे आम्ही हे सगळे गोष्टी फ्री दिता. आणि हे वॅक्सिनेशन एंड कोविडा खातीर जे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीन केल्ले आसा ते आनी कोण करूं शकना. तुम्ही हेजो लाभ घेवचो आणि कांयच गडबडपाची गरज ना. कितें आसल्यार आमचे डॉक्टर तुमकां योग्य तरेचे मार्गदर्शन करतले. आमचे डॉक्टराक तेजो बरोपैकी अनुभव आहा आणि नथिंग टू वरी. सर, फियर ऑफ वेस्टेज ऑफ वॅक्सिन दिसता तुमकां लोकांचो रिस्पॉन्स कमी आसता तितून? म्हाका दिसना. आमचे थोडो वेस्टेज जाताच, पूण कितें आसा आमी कोणाक काय फोर्स करून काय हाडूं शकना. पूण आमी लोकांक कन्विन्स करूं शकता. म्हणून हांव आतां एक अपील धाडपाचो आसा आमचे अंगणवाडी वर्कराक बी. तुमी जेन्ना वयता लोकांक मातशें सांगपाचें. प्लस आमचे ANM आमी आमच्या लेवलाचेर एक बऱ्या भशेन एक वेगळ्या तरेचो मेसेज, देशाच्या प्रधानमंत्रीचे मेसेज घेवन आमी प्रत्येकाचे घरोघरी जेन्ना ते वयता न्यूट्रिशन आनी इतर काही गोष्टी करपाक आणि भुरगे येता ते पेरंट्साक वेगळ्या तरेन आमकां हो प्रोग्राम चलोवचो पडटलो. म्हणजे इंटिग्रेटेड विथ WCD एंड ऑल डिपार्टमेंट्स. एंड इट्स माय अपील टू द पीपल ऑफ गोवा एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स. इट इज नॉट अ वन डिपार्टमेंट्स एफर्ट. All departments have to come together to pass on this message to the people of the state of Goa, not only from the government but also from the private sector. But one thing good is earlier people had to go within a specific age bracket. They had to go to the private sector and take this vaccination. Today it is made free for the people of the country and from 18 to 59. And I'm sure if we all unite in seeing that we are able to ensure that this booster dose, we carry out a movement to see that we are able to achieve a great percentage of the people will benefit out of this. Thank you.